नमस्कार. दनपारच्या खबरांत साहिल नारुलकरांचो येवकार. खबरो विस्तारान. लोकसभा आणि राज्यसभेन पास केल्ल्या भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता आणि साक्ष अधिनियम विधेयकाचेर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मून शिक्को मारलो. ब्रिटिशांचे भारतीय दंड संहिता, कोड ऑफ कमिशनल प्रोसिजर आणि इंडियन एव्हिडन्स एक्टाचो सुवातेर आता तीनूय कायदे लागू. नव्या कायद्या प्रमाण आता राजद्रोह ना, देशद्रोहाचो गुन्यांव. मडगांवच्या नव्या मार्केटान उजो. 2 कपड्याची दुकानां, एक फर्मास, एक पसरो उजो लागून मार. फायर ब्रिगेडीन उजो आडपात हाडलो, मात स्पॉटार पावता म्हणसर ट्रॅफिकांत जॅम. मार्केटात पार्क केल्ल्या गाडयांचो अडखळ. ट्रॅफिक आणि पार्किंग इश्यू वयल्यान आयज आमदार दिगंबरान उपजिल्लोधिकारी पालिकेची बसका आपयल्या. मडगांवच्या न्यू मार्केटात दनपारा अग्नितांडव. एका कपड्याच्या दुकानाक उजो लागून तो उजो 3 दुकानां मेरेन पावलो. 2 कपड्यांच्या दुकानांचे, एका फार्मसीचे आणि एका किराणा मालाच्या दुकानाचे नुकसान जाला. ट्रॅफिकाक लागून फायर ब्रिगेडीक पावंक मातसो वेळ लागलो. मार्केटात रस्त्यांचेर पार्किंग आशिल्ल्यानूय आडखळ. हांगासर आतां सध्या पयशे जाल्यार 4 शॉपां अशें दिसता. सकयल्यान पयशे जाल्यार पूण सारकी कित्याक तुका डॅमेज आमचें उदक पडटा आनी पसरता, इनडायरेक्ट डॅमेज बी आसता. सो तेजे वयल्यान कळटलें कसली शॉपां आसा हे. तुमगेले हांगासर जनरल स्टोर आसा, मागीर कपड्याचें आहा, मेन कपडा कडल्यान थंयसर स्टार्ट जाला. आनी फार्मास आसा. 2 शॉपां उजो लागला, एक लिमरस आणि एक फार्मासी. इमिडिएटली फायर फायटिंग ऑपरेशन चालू केलें आणि 2 वरां सुमार फायर कंट्रोलाक येतलो. आमी वेर्ना, कुंकळी, कुडचडे आणि फोंडा साकून गाडी बांदले. टोटल 6 गाडी यूज केल्यो. गाडी हाडपाक बी त्रास जाले तुमकां? हय, ट्रॅफिक चड आशिल्लें, सो गाडी रश चड आसली. आणि हे पार्किंगा लागून? पार्किंग रोडार पार्किंग आशिल्लें, सो गाडी येवपाक मातसो टायम लागलो. आणि गार्मेंट्स आहा ती बरी व्हडली व्हडली 2-2, 3-3 फ्लोर आहा ती. म्हाका दिसता थंय एसी बी सामक्यो चड प्रमाणान यूज जाता आनी तेजे कारणान थंय शॉर्ट सर्कीट जावपाक शकता. त्या सायडच्यान उजो लागलेलो, टोटल मार्केट वयता आशिल्लें. मडगांवच्या ट्रॅफिक आणि मार्केटातल्या पार्किंगाचेर फाल्यां आमदार दिगंबरान उपजिल्लोधिकारी आणि पालिका मार्केट समितीची बसका आपयल्या. एक आता हेजेर 3 एसी बीन घेतली आपल्या पळय ते आता ऑलरेडी आमगेल्या आमदाराक सांगला कितें आसा ते हे कर, तांकां फायंड आउट कर. ताणें फाल्यां कितें मिटींग दवरल्या कलेक्टराक, DYSP कडेन हे करून फाल्यां मिटींग इन्स्पेक्शन कर, हे करून फाल्यां मिटींग दवरल्या. कितें आसता त्या ठरयता. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. तिराळीचें उदक गोंयांत सोडलें. मुख्य गेटीन प्रॉब्लम आशिल्ल्यान उदक सोडपाक कळाव जाल्लो. मात राती उसरां तिराळीचें उदक सोडलें. कॅनल सारके करपाक घेतिल्ल्यान फाटलो म्हयनोभर उदक बंद आशिल्लें. ह्या फाटभुंयेर पर्वरी वाठारांत उदकाची शॉर्टेज आशिल्ली. तिळारचें उदक सोडूंक कळाव जाल्ल्यान पर्वरी, साळगांव वाठारांत उदकाची शॉर्टेज आशिल्ली. उदक 20 डिसेंबराक सोडपाचें आशिल्लें, मात मेन गेटीन प्रॉब्लम जाल्ल्यान कळाव जाल्लो. आज गेट सारकी केल्या उपरांत उदक सोडलें. फुडल्या 4 दिसान पर्वरी उदक पावतलें म्हणून अदमास. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. हायकोर्टान बेकायदेशीर रेंव काडपी व्हडी फोडपाचो आदेश दिल्या उपरांत खण खात्यान कारवाय केल्या. न्हयबाग परसकडे एक व्हडें मंगळारा फोडलें. व्हडी फोडटाना थळाव्यांनी खण खात्याच्या अधिकाऱ्यांक विरोध केलो. ताका लागून हेर व्हड्यांचेर कारवाय जाली ना. बुधवारा पुलीस बंदोबस्तान हेर 25 व्हड्यांचेर कारवाय करतले म्हणून खण खात्याचो निर्णय. सँड मायनिंग DMG हांच्यांनी एक्शन घेतलेले आसात. तांकां अशें सांगपाक आयिल्लें की 2020 26 व्हडींचेर एक्शन घेवपाचें अशें ऑर्डर आयिल्लें. पूण आयज ते खंय तरी 2023 परसकडे न्हयबाग ह्या जाग्यार आयले आनी तांच्यांनी एका व्हडीचेर एक्शन घेवन ते एक व्हडी कापपाक आयल्या आनी अजून 26 व्हडीचेर एक्शन घेवपाचें अशें तांचें म्हणणें आसा. सो स्थानीक हांगा जमले आनी तोंडाक तोंड जालें. माझी गजानन तेली 6 वर्सां जाली व्हडी चलना, ताका इंजीन ना, सारकें ना, इंजीन नात ताका, वयरूच आहा. हेंच्यांनी जाणून बुजून ताका बेश्टो हें केला, वयर आसतले फोटो मारून तेंच्यांनी हें केल्लें आसा. त्याने आयज माझे 3 वर्सांनी आयज ती वयर आसलेली व्हडी हेंच्यांनी कट केल्ली की माझी असली ती रिपेअर करून दिवपाची. चांगली व्हडी चूज केला, कट केला त्यांच्यानी. त्याच्यावर काय नोटीस दिवपा, एटलीस्ट ओनराक नोटीस तरी दिवपा जाय. तुझी आसा की ना, तू तुझे रिप्रेझेंटेशन दी म्हणून. तो सांगता ती आशिल्ली म्हणून केली म्हणून थंय.
आमी लेटर केले पंचायतीक की जी व्हड्याचे ओनर आसात पळय न्ही तांकां इन्फॉर्म करात आनी आमच्या कॅप्टन पोर्सान यो म्हणून जाल्यार ते पंचायतीन ते इन्फॉर्मेशन काडलें कोणूच येवना खंय थंय आपले व्हडे म्हणून सांगपाक 7 वर्सांनी पण हा माझी आणि याची दोघांची आमची कट करपाक येवना आमी सगळे कट करतले सगळे पळय आता वयर आहात इतले सगळे जितले जे इलिगल चलता सगळ्यांचे तुम्ही ऍक्शन घेतले. आता तशें आसा आमी पुलिसांक स्ट्रिक्ट ऑर्डर आसा हायकोर्टाची की व्हडी उदकान सापडत न्ही रेंव काडटना धरप रोटी व्हडी धरप आनी धरले बरोबर आमकां सगळ्या म्हणजे डेप्युटी कलेक्टर मामलेदाराक सगळ्यांक आफो कॅप्टन पोस्टाक आनी ती व्हडी आमी ऑन द स्पॉट कट करतले आतां हेजे मुखार. पोलीस प्रोटेक्शन घेऊन ते फुडले जे 25 जे होडी असतात त्याचेर ॲक्शन घेतले म्हणून तांच्यांनी सांगलेले असतात. एकंदर खंय तरी लोकांचे म्हणणे आसा की करतात जाल्यार सगळेच बंद करा आणि कांयच दवरूं नाकात. आमचे होडीचेर कित्याक ॲक्शन घेवपाक येतात विथ पोलीस फोर्सांच्या सहकार्यान आणि फुडले ॲक्शन घेता म्हणून सांगलेले आसा. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी मनी. 14 नोव्हेंबराक फक्त नेहरूचो जन्मदीस ताचो चिल्ड्रन डे कांयच संबंध ना. वीर बालदीस खरो चिल्ड्रन डे. ल्हान भुरग्यांनी शौर्य बाळगुचें, स्वधर्मा विशीं अभिमान जागचो म्हूण बालदीस. मुख्यमंत्री उलयलो. अत्याचारी मुघलांच्या धाकान धर्म बदली नासतना गुरू गोविंद सिंगाच्या दोनूय पुतांनी बलिदान पत्करले. ताच्या अभ्यासक्रमात खंय कांयच उल्लेख ना. देशासयत गोंयांतूय वीर बाल दिसाच्यो कार्यावळी. शिक्षण खात्याच्या कार्यावळीत मुख्यमंत्र्यान भुरग्यांक बाल दिन आनी वीर बाल दिना मदीं फरक सांगलो. पंडित जवाहरलाल नेहरूंचो त्या दिसा वाडदिवस म्हणून त्या दिसा चिल्ड्रन्स डे आनी पंडित जवाहरलाल नेहरूंचो एक फोटो गुलाब लायल्लो आमी ताका हार बीन घालताले. बट आतांच सांगले त्या प्रमाणे चिल्ड्रन्स डे आनी नेहरूजी हाचो कांयच संबंध नाशिल्लो. आनी परत एक इतिहास आनी कितें सांगलो ना नेहरूजीक भुरगीं खूब आवडटालीं म्हणून तांचो बर्थडे हो चिल्ड्रन्स डे हो मनयलो वयतालो. म्हाका तितूर पडपाचें ना, म्हाका राजकारणांत वचपाचें ना किंवा म्हाका खंयच्याच विशयाचेर वचपाचें ना. हांव तेजेर कांय उलयना. तो चिल्ड्रन्स डे आसा बट केंद्र सरकारान वीर बाल दिन हो मनोवपाचो सर्क्युलर फाटल्या वर्सा काडलो आनी 26 डिसेंबर हो वीर बाल दिन मनोवपाचें ठरयलें. भुरग्यांच्या मदीं शौर्याची गाथा, भुरग्यांच्या मदीं आपल्या धर्माच्या कोण ज्या धर्माचो आसा त्या धर्माच्या प्रती आस्था आनी प्रेम हो क्रिएट जावचो. मागीर तो हिंदू आसूनी, सीख आसूनी, मुस्लीम आसूनी, इसाई आसूनी, कॅथलीक आसूनी, सगळे आपलो धर्म आपल्याक प्रिय आसा. प्रत्येकाक आपलो धर्म प्रिय आसा. त्या धर्माच्या प्रती आपली आस्था, आपलो प्रेम आनी आदर हो तितकोच म्हत्वाचो आसा. भुरग्यांचें जर शौर्य कितें आसत, भुरग्यांची जर कृती कितें आसत ही कळपाक जाय. परवरे गुरुद्वारांतय बालवीर दिसा निमतान सिखांनी खासा कार्यावळ दवरिल्ली. अत्याचारी मुघला आड सीख गुरू तांच्या पुतांनी दिल्ल्या बलिदानाचो अभ्यासक्रमात आस्पाव करचो म्हूण सिखांची मागणी. गोंयांत गुरू गोविंद सिंग मार्ग करचो म्हूण सीएमाक उलो. दो चीज आज इस मौके पर मैं सीएम साहब को, अध्यक्ष साहब को मांगूंगा. एक अपने एजुकेशन में हमारा हिस्ट्री में थोड़ा सा इसको एंडोर्स करिएगा 4 शब्दों का. दूसरा, अगर मेरी बात पसंद है तो जगह तक छोड़ना. एक कोई अच्छा मार्ग है गोवा में, गुरु गोविंद सिंह जी मार्ग हर स्टेट में है. हमारे गोवा में भी एक गुरु गोविंद सिंह जी मार्ग नाम होना चाहिए. बीजेपी ऑफिसातूय वीर बाल दिनाची कार्यावळ जाली. खासदार तानावडेन उपस्थितांक वीर जोरावर आणि वीर फतेह सिंग विशीं माहिती दिली. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस आणि साहिल मांद्रेकार. दाबोळे एअरपोर्टार MiG-29 फायटर जेटाचो टायर फुटलो. हे घडणुकेक लागून एअरपोर्ट ऑथॉरिटीन सोमतीच एमर्जन्सी वेवस्था चालीक लायली. कोणाकूच दुखापत जाल्ली ना म्हणून रिपोर्ट. सांजे मेरेन 11 वेवसायीक विमानां देंवपाची आशिल्लीं. ती मोपा एअरपोर्टार डायवर्ट केली. सांजे दाबोळी येरादारी परत सुरू. एक MiG-29 इंडियाचे एक डिफेन्स फायटर प्लेन एक टायर बस्ट जालो आणि हे MiG-29 फ्लायट जे आसा टॅक्सीवे जी नेवल टॅक्सीवे जी आसा
ते सायडीन पावले सद्याक जी आमकां इन्फॉर्मेशन आयल्या की तातूंत अजुनूय कांय कॅज्युअलिटी जावंक ना हो दाबोलीम एअरपोर्ट जो आसा इज अ डिफेन्स एअरपोर्ट आनी यूज फॉर सिविलियन पर्पज सो खंय तरी नेवीची प्लेन जे आसता MiG-29 हे हांगा एक रुटीन सॉर्टी करता वेन एवर देर इज टायम अवेलेबल सो ते हिशोबान जेन्ना आयज एक ही घटना आमकां जी सद्याक आमकां कळून आयिल्ली आसा की एक MiG-29 फ्लायटाचें एक टायर बस जालें सद्याक तरी नेवीचे वेबसायटीचेर जावं ऑफिशियल हाजेर कांय हाजें उघड जालें ना पूण आमकां जे टॉप सोर्सान सांगलें की ही घटना सुमार 12:30 घडली आनी इमिजिएटली मागीर सद्याक फायर ब्रिगेड आनी बाकीचे अदर एजन्सीज रश टू द सायट. परिस्थिती जाग्यार हे मेरेन एअरपोर्ट बंद दवरिल्लो. मजगती 11 फ्लायटी डायवर्ट केल्यो म्हूण एअरपोर्ट संचालक सांगता. चालू हो गया ऑलरेडी. कोलकाता से जो फ्लाइट था वो लैंड भी हो गया है. अच्छा कितना फ्लाइट्स डाइवर्ट हो सर अप्रोक्सीमेट? टोटल 11 फ्लाइट्स गॉट डाइवर्टेड. 11 फ्लाइट्स गॉट डाइवर्टेड ना सर. वास्कोच्यान कुडड मिडिया खातीर विक्रम नायक. कांय दिसांनी विजा फ्री केल्ल्यान ट्युरिस्ट भायर सरले. युरोप मध्य आशियान गेरा चालू आशिल्ल्यान अंदू गोंयांत विदेशी ट्युरिस्टांचो आंकडो पडलो. कोविडाचो परिणाम ना. TTAGचो अध्यक्ष निलेश शाह प्रुडंटा कडेन उलयलो. फाटल्या 5 वर्सांच्या तुळेंत अंदू देशी ट्युरिस्ट चड, मात लोकसभेची वेंचणूक तेंकता म्हणसर तेय उणें जावपाची शिनाल. विजा फ्री दे आर रुलिंग नेबरिंग कंट्रीज फ्लायटांनी आनी हॉटेलांनी तो स्टार्टिंग तांकां दिसूना. एअरलायन ऑल्सो ताका सांगलें जाता इतको ट्युरिस्ट येना अशें दिसलें आसपाक आसा तितून आसा. सो प्रायसीस हॅव बीन रॅशनलायज. वी होप की आतां क्रिसमस टायमाक ऑलमोस्ट 90+ बुकींग आसा. गोवा हॉटेल फूल आसा. इट शूड हॅव बीन बेटर बट यू कांट कंप्लेन लुकींग एट की प्रेझेंट सिच्युएशन जी पळयता आमी तर फॉरेन टुरिस्ट ऑटोमॅटिकली कमी आसा कंपॅरेटिवली बिकॉज ऑफ वॉर लायक सिच्युएशन एट 2 प्लेसीस. सो इट लुक्स लायक द रिपीट कस्टमर जे येवपाचे आसा ते मातशे कमी आसा अशें दिसता. कोवीड जो आसा वन थिंग वी हॅव टू रियलायज की गोवा हॅज वर्क ड्युरींग कोवीड. Goa was the best performing state as far as tourism is concerned at COVID times. If you compare that, we are at 33% of that level. As far as domestic is concerned, we had reached good level last year, and ह्या वर्सा मातसो कमी आसा comparatively. But overall, I think tourism is flourishing. Election, and when we are talking national election, definitely people like to travel less during that period. Because people, India as such, people are political, so they may be campaigning for someone, or they try to carry unforeseen incident may happen, or election time they want to be for voting purpose they want to in their state. कुडण्या साखळेच्या महालक्ष्मी हायस्कुलान चोरी. विद्यार्थ्यांचे जमा जाल्ले फीचेर चोरांनी हात मारलो. स्कुलाचे वेवस्थापन सांगता ते प्रमाण 60 ते 70 हजार रुपया मारले. दिवचेले पुलीस आनी डॉग स्क्वॉड तपास करता, मात क्लू ना. तेवटेन मोल्या अभिनव विद्या मंदिरातूय चोरयेचो यत्न. चोरांच्या हाताक कांयच लागूंक ना, मात तो प्रकार CCTVन कैद. कुडणे साखळेचे महालक्ष्मी हायस्कुलांत शेनवारात चोरी. विद्यार्थ्यांनी भरिल्ली कॅश फी 60-70 हजार रुपया व्हेले. चोर दाराची 4 लोकां फोडून कॅश आशिल्ल्या ड्रॉवरा मेरेन पाविल्ले. भुरग्यांचे बोर्ड फी जी आसा प्रत्येक वेळेक 700 रुपया बोर्ड फीज. ती बोर्ड फी आमकां भरपाची आसली भुरग्यांची, आनी ते बोर्डाची सायड आतां ओपन जावपाची आसली, आनी ताका लागून आमी ती कॅश हांगाच दवरली. सो ते सोमार मंगळारा भरपाची अशें ठरून अशें चिंतून ते मागीर ती कॅश थंय उरली. जे आरोप आसता म्हाका मातशें दुसरे भशेन दिसलें, पूण हांव बेगीन बेश्टीच गेट ओडली आनी हांव तसो म्हाज्या दुसऱ्या ट्युनागेर गेलो. ताका घरा कडेन घेतलो आनी ताका विचारलें, आरे म्हणलें तुवें लोकां काल सगळी सारकी केल्ली, आतां इस्कोलान गेल्ले तूं? तो म्हणालो ना म्हणटकूच मागीर टायम काडून दोगूय आमी हांगा येयले आनी हेवटें पळयलें सगळ्याक फिरोन. तेन्ना आमकां चोरीचो प्रकार कसो दिसलो की तेणें सराक फोन केलो. डॉग स्क्वॉड येयले. डॉग स्क्वॉड येवन तेंच्यांनी इन्वेस्टिगेशन करून केलें. सादारण एमावंट आसलो तो 45,000 प्लस आनी 20,000 25,000 आसपास अमावंट आसलो. असो चोरीक गेलो. मोलेच्या अभिनव विद्या मंदिरात चोरयेचो यत्न जालो. चोरांच्या हाताक कांयच सापडूंक ना, मात चोर CCTVत सापडलो. पुलीस तपास चल्ला. PI आयले हांगसर आनी तांच्यांनी मागीर आमी भितर आयली. तेच्या उपरांत पळय जाल्यार हेडमास्टराची कॅबीन आनी आमचें ऑफीस फोडिल्लें आशिल्लें. तशें आमचे पयशे कितें व्हरूं ना आनी बाकीचें जें कितें व्हेलां तेचो तपास सद्या चालू आसा. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी आनी विवेक प्रभू.
मिरामार 10 दिसाची चली सापडल्या उपरांत सरकार CCTVचेर एक्सपोज. CCTVन हार्ड डिस्क ना. सरकाराची तिजोरी रिक्त म्हूण स्पश्ट. विरोधी पक्ष फुडारी युरीची चढाई. सरकारी वेवस्थेचो काल्पनीक आनी अदमासाचो कारभार म्हूण टोमणो. CCTVचो डाटा नाशिल्ल्यान चली कोणे सोडल्या ते सोदूंक पुलिसांक कठीण जाला. मिरामार 10 दिसांचे चली सापडल्या उपरांत सरकार CCTVचेर एक्सपोज. CCTVक हार्ड डिस्क ना. सरकाराची तिजोरी रिती म्हूण स्पश्ट. विरोधी पक्ष फुडारी युरीची चढाई. गोवा फॉरवर्ड सगळ्या प्रकल्पांचेर पोस्ट ऑडिट मागता. गोंयांत अशी परिस्थिती जाल्यात की CCTV विथआउट हार्ड डिस्क फॉर गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट. सो आमचो अध्यक्ष बाब विजय सरदेसाय सदांच म्हणटा की पोस्ट ऑडिट जावपाची गरज आसा. वेदर इज इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्क्स, वेदर इज एनी टेंडर्स, वेदर इज टुरिझम वर्क, कितेंय काम आसूं पोस्ट ऑडिट म्हणटा जावपाची गरज आसा. दीज थिंग्स हॅव नाव अगेन रेज क्वेश्चन ओवर पोस्ट ऑडिट, म्हणून सरकारान हाचेर भर दिवपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पेडण्यां येवपा आशिल्ल्या देशांतले पयले थीम पार्कांत भारत दर्शन. थंय ताजमहल, कुतुब मिनार, आग्र्याचो किल्लो धरून देशांतल्यो फामाद पुरातन वास्तूंच्यो प्रतिकृती. राजा महाराजांचे इतिहासीक दायजांचे मॉडेलूय पळोवपाक मेळटले. थीम पार्कांत खंय गोंयच्या पर्यटनाक बूस्ट. आमदार आर्लेकर म्हणटा 83% नोकऱ्यो गोंयकारांक. पेडण्यां थीम पार्कांत वेगवेगळ्यो गजाली आसतल्यो. पर्यटनाच्या नदरेन देशांतलो पयलोच थीम पार्क गोंयांत जाता. पळोवया ह्या पार्कांत कितें आसतलें तें. पेडण्यां येवपी थीम पार्कांत पर्यटकांक आकर्शीत करपाची संकल्पना. तातूंत ताजमहल, लाल किल्लो, कोणार्क, आग्राच्या किल्ल्याचे प्रतिकृती आसतले. अजंता एलिफंटाच्यो गुफा कश्यो आसात तेवूय दिसतले. भारताचे आदले राजा महाराजा, फतेहपूर सिक्री आनी हेर इतिहासीक दायजांचे मॉडेल्स एकेच सुवातेर पळोवंक मेळटले. थीम पार्क अम्युजमेंट पार्काच्या पावड्यार तयार करतले. तातूंत 250 तरी जॉब तयार जातले. 83% नोकऱ्यो गोंयकारांक. पयलीं हांवें तेजेर ऑब्जेक्शन हाडलेलें. एक्चुअली खरें म्हणल्यार ऑब्जेक्शन हाडलेलें. मागीर ऑब्जेक्शन हाडटरीत मागीर मिटींग जाली. CMनूय सांगलें, तशेंच आमच्या मोवीन गदिनो तेणीय सांगलें कितें हेजेर खंय तरी आमकां पेडणेकारांक लागून खंय तरी बेनिफीट जावंक शकता. थीम पार्काक लागून गोंयच्या पर्यटनाक बूस्ट मेळपाक शकता. एका रिपोर्टा प्रमाण थीम पार्क टुरिझम 13% CAGR रेटीन वाडटा. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी. नवो रोड टॅक्स मातशी हाय एंड कार घेतल्यार मध्यमवर्गीयांक चिमटो काडटा. टू व्हिलरीचेर रोड टॅक्स देंवलो. मात 10 लाखां वयल्या कार घेतल्यार टॅक्साचो मार. 1 कोटी वयली गाडी घेतल्यार गिरेस्तांक नव्या टॅक्साचो चड लाव. सोरो आनी पेट्रोलियमाचेर उणो टॅक्स दवरून येणावळ वाडोवपाचो ट्रीक. आतां गाडयेंचेरूय वापरपाचो सरकाराचो प्लॅन. खासा रिपोर्ट. गोंयांत रोड टॅक्स कांय राज्यां परस मातसो चड आशिल्ल्यान कोट्यांनी रुपयांच्यो हाय एंड गाडयो घेवपी खुबशे पयशेकार लोक उणे रोड टॅक्स आशिल्ल्या राज्यांनी आपल्यो गाडयो रजिस्टर करतात. ते थारोवंक गोंय सरकारान गोंयच्या रोड टॅक्साक कॅपिंग घालून तो देंवयलो. नवे टॅक्स कशे आसात ते पळयात. 10 लाखां मेरेन रेटीची गाडयेक 9% रोड टॅक्स. पयलीं 6 लाखां मेरेन 9% आनी 6 ते 10 लाखां मेरेन 11% आशिल्लो. नवे टॅक्सात 10 ते 20 लाखांचे गाडयेक 12% टॅक्स दवरला. आदी 10 ते 15 लाखांच्या गाडयांक 11% आणि 15 ते 20 लाखांच्या गाडयांक 13% आशिल्लो. 20 लाखां वयल्या गाडयांक सरसकट 15% रोड टॅक्स दवरला. आदी 20 ते 35 लाखांपर्यंतच्या गाडयांक 13%, 35 लाखां वयल्यांक सरसकट 14% आशिल्लो. नव्या नेमात 15 लाखां मेरेनच्या गाडयांक रोड टॅक्साक कॅपिंग घाला. कितल्याय कोटींची गाडी घेतल्यार पासून 15 लाखां वयर रोड टॅक्स जावचो ना. 1 कोटीच्या गाडयेचेर 15 लाख रोड टॅक्स कॅपिंग आशिल्ल्यान 1 कोटी वयल्यो गाडयो घेवपाक कसलोच मार बसचो ना. हो चिमटो कोणाक लागतलो तो पळयात. आदी 6 ते 10 लाखांची गाडी घेतल्यार 66,000 ते 1,10,000 रुपया मेरेन रोड टॅक्स जातालो. नव्या टॅक्सा प्रमाण 6 ते 10 लाखांच्या गाडयेक 54 ते 90,000 रोड टॅक्स, 12 ते 20,000 लाव. 10 ते 15 लाखांच्या गाडयेक 1,10,000 ते 1,65,000 रुपया रोड टॅक्स आशिल्लो. नव्या टॅक्सा प्रमाण 1,20,000 ते 1,80,000 रुपया जातले. 10 ते 15,000 मायज. 15 ते 20 लाखांच्या गाडयेक 1,95,000 ते 2,60,000 रुपया रोड टॅक्स लागतालो. नव्या दरान 1,80,000 ते 2,40,000 पडटले. 15 ते 20,000 रुपयांचो लाव. 20 ते 35 लाखांच्या गाडयेक 2,60,000 ते 4,55,000 रुपया टॅक्स पडटलो. नव्या टॅक्सा प्रमाण 3 लाख ते 5.25 लाख पडटले. 40 ते 70,000 फटको. 35 लाख ते 1 कोटींच्या गाडयेक 4,90,000 ते 14 लाख टॅक्स जातालो. नव्या दरान 5.25 लाख ते 15 लाख रुपया जातले.
35,000 ते 1 लाखांचो फटको. नव्या दराक लागून मातसो चड रोड टॅक्स फारीक करचो पडटा ते 10 लाख ते 15 लाखांचे गाडयेक. तशेंच 20 लाख ते 1 कोटींची गाडी घेवप्यांक. 1 कोटी परस मायज रेटीची गाडी घेवप्यांक 1 कोटी वयल्या किमतीक सरळ सूट. सरकाराचो नवीन रोड टॅक्स दर पळयल्यार सोरो आनी पेट्रोलियमा भशेन गाडयांचो सेल राज्यांत वाडोवपाचो प्लान दिसता. जीएसटींतल्यान आनीक चड येणावळ येतली ती वेगळी. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.